मोगाल भावां भयणीनो, आमचो देव दयाल आनी काकलूटसार, मोगाळ आनी बोगसणें दिनार. ताचे मुखार आमी किरकोळ, ओस्कोत आनी पातकी ह्या अवगुणाक लागून आमच्या जिवितांत आमी वेगवेगळे भाशेन आनी परिस्थितींक कश्टावता. ह्या वेळार आमी खरेंच पातकी म्हूण ओळखून जेजूच्या नांवान बापाचे काकलुटीक उलो मारुया. मोगडा आनी काकुळसारा जेजू, आमच्या पातकां खातीर तुज्यांतलें देवपण सोडून तूं ह्या संवसारान आयलोय. सगलीं मनीसकुळाची पातकां आनी असोकतायो तुजे कुडीर घेतल्योय आनी आमकां तारणाचे वाटेर घातली. तरी पूण तुजी करुणाय आनी भलेपण वळखून आमी अजून फाटीं आसा. तुजेर अदीक आनी अदीक आमी पातकाचो भार घातला. तुजे कश्ट आनीक वाडयल्यात. ह्या वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचो खांटाळो धरून आमची पातकां तुज्या पवित्र कुर्सार खिळावंक एखेरीत कुर्साचे वाटेन आमी भागीदार जाता. हे आमच्या पातकांची विकोटाय वळखून आनी समजूंक तुजी कृपा आमकां मागता. आमेन. पयलें इस्तान. जेजूचेर ओनितीन मरणाचें फर्मण मागतात. परनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. माय, हांव परदेसांत सावन आयलेल्यार तूं म्हज्या लागीं सारकी उलयना. कितें जालां माय? तिच्या तोंडाक थावे पडले आसतले. म्हज्यो नाका जाल्ल्यो खबऱ्यो सांगून तिका पुरो जाला. फेवी, हांव माय लागीं उलयतां. तुका जबाब दी म्हूण सांगूंक ना. बाबा, तशेंच करून ते म्हजेर बोगलांटां घालता, म्हाका दास्ती मारता. म्हजेर हात पासून उखलूंक तें फाटीं रावना. सांग तुज्या पुताक, सोगलें सांग ताका. आनीकूय उरल्यात म्हजेर फॉर्मणां मारपाची, मारीत राव. फेवी, वयल्यान तुका तोंड व्हडलें मुगो. हांवें तुजे लागीं केन्ना विचारलां की तूं इतलो वगत कोणा लागीं उलयताय तें आनी केन्ना घरा येता केन्ना वेता तें. पूण म्हाका माय सांगतोच पळोवन आयलें की तूं तुज्या आदल्या बॉयफ्रेंडा लागीं चाकाटा मारता म्हणून. बाबा, कित्याक म्हूण तूं ताचे लागीं बसाबास करताय? हांव ताका सांगून सांगून तोकली. होय, चड तोकल्या उदक हाडून दिवं? हांव दुसरे चेडे लागीं भोंवता म्हूण तुवें म्हज्यो खोबऱ्यो केल्यो आनी तुजो पूत परदेसाक कोणा लागीं फिरता म्हूण देव जाणा. हांवें मिस कॉल मारल्यारच तुजो पूत म्हाका फोन करतलो, ना जाल्यार खबरूच ना. ताचे तुवें कोण आसा आसतलें. मोगलो जेजू, तूं एका कुटुंबाचो वांगडी. तुवें तुज्या आवय बापायक उखलून दवरली. आयज आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोबें आमी अशीर मनान वागता. चोराक चान्न्याचो दुबाव ही गोद घेवन एकामेका सोबें आसलेलें सोत आमी सोदूंक आमी वळखूंक फाटीं रावल्या. अशी सासूमाय सुनेचेर, सून सासूमायेचेर, घोव बायलेर, बायल घोवाचेर, बाबा भयणां एकामेका सोबें नोसायेन भरून ओनितीन फॉर्मणां मारतात. आमच्याच कुटुंबांत आमी दुस्पोट घालतात. दुनिया आमी चुकल्या. बोगस ही आमची पातकां. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. दुसरें स्थान. जेजूचेर खांदार खुरीस घालतात. परनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. तुझे म्हाका ऑफिसांत वचूंक जाय. सगळें रांदप करून तूं उपरांत ऑफिसांत वच. तूं गव्हर्मेंट सर्वंट, तुका लेट जाल्यार चलता. म्हाका टायमार कामाक पावूंक जाय. अविला, हें तुजें सदांचेंच. सगळें घरचें काम तूं म्हजेर सोडून वयताय. डॅडी, आयज म्हाका कॉलेजीक वचपाक लेट जाता. चल, तुजी मोटरसायकल भायर काडून पयलीं म्हाका पावय. तुमकां कितले फावटी सांगता बेगीनूच उठात म्हूण, पूण म्हजें कोण आयकता? मामी भाशेन जोरकी जाल्यात. मामी, तुवें म्हजे जीन्स पॅन्टाक अजून फेर मारूंक ना? घे, बेगीन मारून दी.
म्हाका कॉलेजीक वचूंक वेळ जाता. हांव वॉशरूमाक वचून येता. तुझ्या जीन्स पॅन्टाक फेर मारूंक म्हाका टायम ना. डॅडीक सांग तो मारतलो. पळय भितर गेलो. गे रे ते ताच्या जीन्स पॅन्टाक फेर मारून दवर. बरो उगडास जालो. घे ही बिलां आनी आयजूच फारीक कर. आनी येता आसतना हो बाजार हाड. हे गेलीस हांव चल्लें. डॅडी तुमचो बाजार उपरांत करात. पयलीं म्हाका व्हरून कॉलेजीक पावय. यो हांव तुका भायल्यान रावतां. हांव चड आयकता आनी चड सोंसता म्हूण ही म्हजो फायदो काडटात. सकाळीं फांत्यार उठून सगळें काम करता. शेता भाटाचो कितलो वावर आसा तो हांवेनूच करूंक जाय. हें घर बांदतना हांवें रीण काडलेलें तें आजूच फारीक जावंक ना. बायल जोडटा खरी पूण सगळें सांबाळून दवरता. घरचो देसपेस सगळो म्हजेरूच घालता. भुरग्यांचें तर एक बरें उतर ना. जिवीत म्हजें एक बारादीक जालां. मोगाळ जेजू आयज असल्या भावां सारके कितले भाव सगळें ओगेपणान सोंसतात आनी जायतें उणेपण भोगतात. गोरब्याचो आख्खो भार तांचेर घालतात. रिणाचीं रिणां काडून लायतात आनी तें फारीक करूंक तांचेरूच सोडटात. इतलें करुनूय असलें आमच्या बापायें सवें गोरकारा थंय आमी दोळ्याची जावंक नात. तांचो भार उणो करूंक आमी हात बोट घातले ना. वेल्यान तांचेर आमी बारादीक खुरीस घातल्यात. भोगूस आमकां सायबा. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. तिसरें स्थान. जेजू पयले फावट दोरणेर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगळो संवसार. रिल्मा हे तुवें कितें केलें? तुका इतली बरी रीत रिवोश दिवन तूं त्या तवनाशा बरोबर फिरताय? मामी तूं ताका तवनाशी म्हणो नाका. तो म्हजो बॉयफ्रेंड. हांव ताचेच लागीं काजार जातलें. रिल्मा तुका ताच्या लागीं काजार जावं मेळचें ना. तुका हांवें इतलें रीण काडून डबल ग्रॅज्युएशन देखून शिकयलें. तूं त्या गुंडा लागीं काजार जावं? ताका गांवांत लोक लोफोर म्हूण वळखतात. तो सोऱ्याचे गादीर बसून सोरो सिगरेटी पियेता आनी तूं. डॅडी तो सोरो सिगरेटी पियेता जाल्यार तूं कितें उदक पिवून आयलाय? रिल्मा आयज डॅडी सोरो पिवूंक सुरू केला जाल्यार तो फकत तुका लागून. कित्याक म्हणून तूं आमचो सुसेग पिड्यार करताय? त्या भुरग्याची वाट सोड. तो भुरगो सुदारपाचो ना. हाचे पयलीं ताणें आनी दोगा चेडवांक पिड्यार केल्यार. रिल्मा हांव तुज्या पांयां पडटा. ह्या संवसाराची रीत कितें ती आमी जाणा. आमकां नाका तुज्या जिवितांत तूं खाला पडलोलें. तूं तुज्याच हातांनी तुजो फोंड तयार करताय. देखून तुजें पावल चिंतून मार. मोगाळ जेजू आमचें जाय तशें करूं येता अशें आमकां तरणाट्यांक दिसता आनी आमच्या वडिलाच्या सांगण्या भायर वेता. तांची उतरां आनी सांगणें काना बेऱ्यार घालता. अशीं आमी आमच्याच वादेची जाता. आमकां बरें दिसता तेंच करून जिवितांत वेगवेगळे भाशेन आमी खाला पडटा. पातोक आदारता. बोगोस आमकां सोमिया. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेट्टा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बाबा आदर आज म्हज्या जिवाक बरें दिसना रे. आज सांजच्या वेळार म्हाका मातशें दोतोरागेर व्हरून हाडा. हांव तुका रावतां. तूं कितें पिशी जालें? तूं कसलेंय काम म्हाका वखदार सांगतली? आयज सांजे म्हाका क्लबांत अर्जंट मिटींग आसा. हांव पावल्यार पावतलों. नाजाल्यार तुवें जुस्तिनार सांगल्यार जाता. तो तर घरांतूच आसता. आबा हांव घरांतूच आसता आनी तुजी बायल घरांत आसून कसलो फायदो?
ती तर तुज्या फाटल्यान मोटरसायकल घेवन आख्ख्या गांवांत कशीच फिरतली तिका सांग मरे. अरे तुवें ताका कित्याक मोदें हाडलें? सगळें घराचें काम तर ते करतात, माय तर सुसेगाद बसून आसता. तुमकां हूंय म्हजें पडलां. आज तर तुमचो पाय आसलोलो जाल्यार तो म्हाका केदीच असो सांगचो नासलो. आसूं दी, चला तुमी तुमच्या कामाक. माय तू कशी आसाय आनी कसली भासाभास चल्ला तरी? बाय सारिता, तू कशें आसा बाय? सांग तूं कित्याक आयलेलें? माय म्हाका एका 10,000ची गरज आसलेली. बायेक नव्यान ऍडमिशन करूंक डोनेशन दिवचें पडटा. अगो तुवें इतलो ते बायची खबरूच घेवंक नासली मुगो, आनी आतां तुका पयशांची गरज पडली? मायक दुयेंत आसा, मायक पयलीं दोतोरागेर घेवन वच. माय बरी ना तर, आनी तुमी तिका आजुनूच दोतोरागेर व्हरोंक ना? लागचे पयशे तुवें मागून व्हरपाचे आनी ती दुयेंत पडली म्हणटच आमी तिका दोतोरागेर व्हरपाचे. म्हाका एक पयसो मागल्यार ती दिना. हांवूय पळयता न्हय ती तुका कशे पयशे दिता ती. मोगाळ जेजू, तुवें तुजे आवयक केन्नाच दुखयली ना. आयज आमचे आवयक सवें आमी अनवळखी कशी वागता, तिचे वांटे करता. गरज पळय तेन्नाच आमी तिका उलो मारता, नाजाल्यार तिका एकसूरपणान सोडटा. आयज आमची आवय फकत आमच्या ल्हान भुरग्याचो सांबाळ करूंक जाय. आमचें काम जातोच तिका पयसायता. दुसऱ्यांक वेळ दिवंक आमी आयती आसता, पूण आमचे आवयक तिच्या दुखी गोतेंनी वेळ दिवंक आमी फाटीं रावता. तिणें दिलोलो मोग मोयपास आमी विसरता. अशी जायत्या भासांनी आमी तिका दुखयल्या. ही आमची चूक आमी वळखून घेता. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. 5वें स्थान, जेजू कुरीस व्हरूंक आदार मेळटा. पोरणीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. रिता, देव बरो दिसत्यो. कशें आसा तूं? मेलबा आसा गो बरें. माय आसा मुगे बरी. सून तुका नुस्त्याक बरें बरें खाण करून घालताय आसतली न्हय? बाबा फ्रांसी, हो म्हजो पिडेचो खुरीस व्हरूंक तीच म्हाका आदार करता. म्हज्या पुताच्या मना तिकाच हो गौर कारबाराचो खुरीस व्हरूंक पडटा. माय, हे तांकां कितें सांगताय? ती तुजे खोबरेक आयल्यान तांकां बोस म्हणून सांग न्हय. रिता, आमी तुमगे बसोंक येवंक ना, पूण तुमगे कामाक आयल्यात. आमगेर कामाक आनी तुमी? हांव तुमचें कांयच एक सोजमूक ना. रिता, तुज्या घोवाचे भाव हे घर सोडून शारान वचून रावतात आनी हे घराचो सगलो भार तुका एकट्याकूच कोचचो पडटा. फ्रांसीस, हे भाशेन कितलींय जाणां आसात जी आपल्या वेलो खुरीस एकटीच व्हरतात. म्हजो खुरीस तांच्याहून व्हडलो न्हय. होय रिता, सारकें आसा तुजें, पूण तुजे सासू मायचो परामर्श कोचो करूंक तुका तुज्या आपांगूळ भुरग्याचोय सांबाळ करचो पडटा. दुसऱ्या दोगा भुरग्यांक सकाळची इस्कॉलाक पावोवची पडटा. इतलेंच न्हय, तुका गोंयचें काम आसो न्हय. तूं केन्नाच समुदायाची जमात चुकयना. जमातीक जबाबदारेन वांटो घेताय. देखून आमी चिंतलां तुका मदत करूंक. हे तुमी कितें उलयतात? हो म्हजो घरचो खुरीस हांवें तूं एकट्यानूच व्हरूंक जाय. ना रिता, तशें न्हय तें. आमी तुका जाता ते भाशेन आदार करूंक सोदता. जेन्ना तुका केन्नाय भायर सरूंक जाय पळय तेन्ना तुजे सासू मायक आनी आपांगूळ भुरग्यांक हांव सांगात कोत्तेली. तुजी भुरगीं व्हड जायसर तांकां इस्कॉलाक पावयतलो आनीक ज्यो सरकाराच्यो सवलती तुका आनी तुज्या आपांगूळ भुरग्याक मेळूंक जाय त्यो राटावळी हांव करतलो. खरेंच, जशें जेजूक आपलो खुरीस व्हरूंक सिरेंच्या सिमावान आदार केलो, तशींच तुमी म्हज्या आदाराक आयल्यान देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगळे जेजू,
कितलींच जाणां आमच्या समुदायांत आसात जी आपलो खुरीस ओगेपणान आनी निराशीपणान एकटींच व्हरतात. आपूण आपणाक आनी देव समजताक अशीं चिंतून आमी तांच्या आदाराक वचूंक नात. आमकां वेळ आसून आमचे लागीं ओगले दुडू आनी वस्तू आसून पर्यान आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो आनी आकांत वळखूंक नात. दोळे आसून आमी कुड्डी जाल्या. हें आमचें कुड्डीपणाचें पातक मानून घेता. तुजे काकलुतीक उलो मारता. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. सवें स्थान वेरोनिका जेजूच्या मुखामोड पुसता. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. ग्रासेन माय तुवें सांगलोलो बाजार वचो घेवन आयला. भितर व्हरोन दवरता. तुझे बाय ही घे बिलां तिमी फारीक करून हाडल्या. देव बरें करूं तुका. तुझे पाय तुझ्या पूत परदेसांत जावन केन्ना येतात खंय तुका फोन बी करतात मरे ते. आगो बाय हो फोन पड बेकार. आमी फक्त ही बिलां फारीक करपाची. तांकां ह्या जाणट्या माय पायचें खंय पडलां. अरे जुजे ती परदेसान बेकार आसात. ती आपापल्या कामाक गुल जालोली आसात. ती तर कामात आसात गुल जाल्यार तुमचेर पडला दूल. त्या पासत तुमी भिवपाची गरज ना. तुमच्या दुकानांत आनी एकसुरपणांत आमी आसात. तुझे बाय हे कितें तुजी वखदां सोबत आयल्या. तुवें म्हाका सांगपाचें न्हय का घेवन येतलो आसलो. ग्रासेन माय तुमचो सगलो मेळो रोप हांवें फुगोवन घातला. हो दी तुवालो तोवूय धुवूंक घालता. आसूं गो बाय चड मेळो जावंक ना तो. तुमी आमच्या पासत इतलें कोत्तात तें पुरो. आमच्या सुखांत एकसुरपणांत पिडेंत वांटो घेतला तो पळोवन आमच्या काळजाकूड खुशालकाय भोगता. जेजून तुमकां दोबरादान दिवचें. मोगाळा जेजू जावं आमच्या समुदायांत वो घराब्यांत असलीं जायतीं वो आकांताक खोतीक सांपडलोलीं भावां भयणां आसात. तांचे वेलें दूख पयस करूंक तांच्या एकसुरपणान वांटो घेवंक आमी फाटीं रावल्या. आमचे लागीं वेळ आनी ताकद आसतना पर्यान आमी दुसऱ्या गरजांक आमचे आस्तीचो वांटो दिला. सेवा दिवचे बदलेक फकत सुरसुऱ्या केल्यात. वेरोनिका भाशेन आमी काळजीदार जावंक नात. जाणा आसतना बरें करचो सोयेक आमी सोडून दिला. हें आमचें पातक आमकां वयर सायबा. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. सातवें स्थान जेजू दुसरे फावट दोरनीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. आगो फ्लोरा जाणाय मुगो आंतोनीच्या चेडवाची खबर आयकून. ना गो क्लारा कितें जालां तर काजार बा आसा कितें गो ताचें. फ्लोरा तूं म्हज्याच तोंडांतल्यान उलयलें. आंतोनीन ह्या कॉलेजमाच्या दिसांनी चेडवाचें काजार थारावपाचें. चेडवाचो न्हवरो गोडेक बोटी राहा आसतलो आनी ताका लीव बा मेळो ना म्हूण ताणें हे कॉलेजमाच्या काळार काजार थारायलां आसतलें. कोण जाणा तांची गो तीच जाणा. आगो फ्लोरा चेडवाची परिस्थिती ते भाशेन आसा. ती आवयपणाच्या बेजार आसा. आंतोनीची बायल दुसऱ्याच्या भुरग्यांचें धुताली. पळय आतां ताच्याच चेडवान कितें केलें पळय तें. चेडो म्हूण बऱ्या गुणाचो. आमच्या शेजाराचो गांवचो एक गुंडा. एक नंबर लोफोर. आदी ताणें दोगा चेडवांक पेडार केल्यात. भोंगो गो आंतोनीच्या चेडवाचे. बऱ्या चेडवाचो संवसार ताणें खाडोकांत घातलो. आंतोनीची बायल पयलीं बरी न्हय. ती गांव सुदरावंक भोंवताली. आपल्याच भुरग्यांक तिच्यान सुदरावंक जालें ना. आमकां नाका गो लोकांच्यो खबरो. आमचीं चेडवां आसात. आपूण रावचें नीट उपरांत दुसऱ्यांचेर मातशें मीठ. मोगळे जेजू हे भाशेन कितलींच जाणां आपल्या जिवितान काला पडटात. आपलें जिवीत
काळोखांत उडयतात असली भावा भयणां सवें आमची वागणूक दारुणायेची आनी विकोटायेची जाल्या तांचे बरोबर आमी खाला पडटा तांच्यो चुकी आनी गुन्यांव खबरो करून आमी तांचें नांव वाऱ्यार उबयता तेच भाशेन आमच्या स्वार्थाक लागून दुसऱ्याचें जिवीत लुकसाणान घालता आमी चुकल्या सायबा आमचे पातकाचे बोगसणे मागता काकलोत आमची कर सायबा काकलूट आमची कर 8वें स्थान जेजू जेरुजालाच्या ओस्तोऱ्यांक बुजवण दिता पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार अगो जेफेरीन पळयलां तुवें तें कॉन्सीक ते कशें ते फादरा लागीं उलयता तें तुवें कितें तांकां आयजूच पळयल्यान ती अशींच आयताराचे मीस जाले उपरांत दोगांय उलयत आसतात पूण तांकां जाय जाल्यार ताणें ऑफिसान बसून लोक येता अशी उबी रावन कित्याक काय म्हणटा हांव वय आयज ती इगोजेच्या दाराशीन उलयतात देखून तुमी तांच्यो गजाली कोत्तात फाल्यां ती ऑफिसाचें दार बंद करून उलयलीं जाल्यार तुमी तांकां दुबावतल्यात आनी नाका जालोल्या विचार तुमच्या मनांत हाडटल्यात अशें ती कितें उलयतात तें तुमी जाणात नको मरे जाल्यार तुमकां हें कित्याक म्हणून पडला तूंय त्या फादरा लागीं फोनाचेर उलयत आसता म्हूण तुजी भयण आमचे मायक सांगताली तूं म्हूण कितें उण्यांतली आसा फादर जॉय म्हज्या घोवा पासत माग आमच्या एकवटाक भुरग्याचें देणी ना म्हणून तो म्हाका डिवोर्स दिवंक सोदता सगलो गुन्यांव तो म्हजेर घालता म्हजी घरचीं पासून म्हाका वांचूट म्हणटा सगळीं म्हजी शेजारी म्हज्या आगबारपणाचें फारीकपण भोगता म्हूण म्हज्यो खबरो कोत्तात कॉन्सी लोकांची तोंडां आमच्यान बांदून दवरूंक जायनात तूं भियेनाकाय देवाचेर भावात दवर सुके बोडयेक पासून कोंबऱ्यो पालयतात आनी फुलां फळां उत्पन्न जातात वांचटी बायल 2 फावट आवय जाता हें तुवें आयकोंक ना हय फादर देवाच्यो येवजण्यो देवूच जाणा काळ येतोच त्यो आपशींच आमकां उक्त्यो जातात फादर जॉय तुज्या ह्या बुजवणेच्या उतरांनी म्हजो भावाड देवाचेर अदीक आनी अदीक वाडत वेता तूंच म्हणून हें म्हजें दूख आयकोताय मोगाळा जेजू तुवें ओस्तोऱ्यांक वयर उबारून दवरली तिच्यो अस्कोतायो आनी दुखी खोंती तुवें वळखून घेतल्यो पूण आमी दादल्या मनशांक ओस्तोरेक एके वेगळेच नदरेन पळयल्या तिचेर दुबावल्यात सगळें तिचे कडल्यान येवंक जाय आनी तिणेनूच करूंक जाय हें चिंतपांत आमी थीर रावल्यांत तिका पिडापीड दिवन घोराब्यांत आनी समाजांत गुन्यांवकार केल्या आमचीं पातकां लिपयल्यांत आनी तिचीं पातकां उस्तिल्यांत आमी चुकल्या सायबा आमची काकूट कर काकलूत आमची कर सायबा काकलूट आमची कर 9वें स्थान जेजू खुर्साच्या बारान 3रे फावट पडटा पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार पळयात फादरान सांगला हे फावट आमच्या वाड्यातल्या खुर्साचें फेस्त जावचें ना सदांचे पोरी तुमी लादीन करात आपूण मीस सांगूक येवचो ना म्हूण सांगला इतलीं वर्सां जालीं गेल्या त्या पाद्रीन खुर्सा लागीं मिसां केल्यात आनी हे फावट ह्या पाद्रीक कितें जालां तर कित्याक आमचो वाड्या वयलो कुरीस मुखेल रस्त्याच्या नाक्यार उबो आसा आनी गाडयेच्या बोबाळेंत तो मीस पेटोवंक तयार ना म्हूण सांगता बरें तो रस्तोच बंद दवरचो ट्रॅफिकाचो बोवाळ जावचो ना फेस्ताच्या नांवान ट्रॅफिक आडोवप हें सारकें न्हू म्हणटा तो तुमकां जाय जाल्यार फेस्त इगोर्जें करूंक पादवीकारान सुचयला होय म्हणचें हांवें मोरचें नावेली आनी फोंडान न्हिदचें चिंचणीक गरज ना आमच्या खुर्साचें फेस्त आमच्या वाड्यांतूच जातलें होय पळयत हांव फादर कितलो आसा पळय तो लोकांच्यो सायन्य घेवन बिस्मार्क सांगून हेचो एकूच वर्सान हांव ट्रान्सफर करून दाखयता इगोजेची ताणें जायतीं देवस्थानां बदल्ल्यात हे पाद्रीची बदली जावंकूच जाय मोगळे जेजू आमचे इगोर्जेंतले पाद्री बाब आमचे खातीर आपलें गोडदाड सोडून आमचे सेवेक ते आसात आमचे खातीर तो कितले भार घेतात केन्ना ते असोकतायेक काला पडले जाल्यार आमी तांकां आनीक खोल कोंडान घालता सारकी माहिती नासतना
आमी सोत कितें तें नकळो आसतना आमी तांचेर जायते भासाचे आरोप घातल्यात. हे तोरेन तांचेर वायट उलोवन आमी जायते फावट दुबावाचे आनी नेणारपणाचेर दोडतोरेर पडल्या. हे आमचे गुन्यांव आमी वळखून घेता. तुजी काकलुतीक उलो मारता. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. दावें स्थान जेजूक विंगडो कोत्तात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. अगो सिबे ते आविनाक पडे गो. ताणें आपलो दुपट्टा काडून त्या भिकाऱ्याचेर घातला. आगो ते आविना आदल्या जनरेशनाचे ताका मॉडर्न जनरेशनाचे कांयच खबर ना. ते न्हेसता ते पोरमोणे कोणूच चेडे ताचे फाटीं लागना. आमच्या न्हेसना पोरमोणे सगळे चेडे आमचेर मिटयो मारतात. आगो ते फादर सांगता ते पोरमोणे चलता. फादर म्हणटा न्हय मिस्साक की आमी मर्यादीन न्हेसूंक जाय म्हणून न्हेसता ते बाबडे. ते फादर आमी रेस्पेदान न्हेसोंक जाय म्हूण आल्तरार रावून बोबो मारतात. लोक फक्त इगोर्जेन घालतात. बायलान बरे स्टायल मारतात. हिरो म्हूण समजतात. म्हज्या भुरग्यांनो, आमचे पाद्री आमचे आत्मिकताये पासून काळजी घेतात. देखून इगोर्जींत गांवांत घरांनी भोंवतात तेन्ना ते रेस्पेदान आनी मर्यादीन रावूंक उलो मारतात. पळय, हातूंत कितें वायट आसा? आयज वस्तुऱ्यो जायत्यो विंगळ्यो सोडल्यात. म्हज्या भुरग्यांनो, म्हज्या चेडवांनो, तुमी ह्या विंगळेपणाचेर जैत वा झुजूंक जाय. पळय ते आविनाक काय बरें ते रेस्पेदान न्हेसता आनी काय बरें ताणें विंगळ्या ह्या भिकाऱ्याचेर आपलो दुपट्टो घाला. आमी दादल्यांनी आनी बायलांनी आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक जाय. मोगाळ जेजू, जायते फावट आमच्या यादनीक भावांचें सांगणें आमी भेऱ्या कानार घालून आमकां जाय तशी आमी न्हेसल्या. आमचे कुडीचें निरपणपण आमी इबाडलां. आमच्या न्हेसना उदेशी दुसऱ्यांक आमी पातकाचो सुयेग जाल्या. हे आमचें विगणेपण इगोर्जेंत, घोराब्यांत, गांवांत आनी समाजांत भोव करून तियात्रांनी, चलचित्रांनी आनी धासाच्या हॉलांनी वाडयलां. आमच्या विंगळेपणा बरोबर आमी दुसऱ्यांकूय विंगळी केल्यात. उजडी फिल्मां आनी क्लिप्स पळोवन आमी विंगळेपणान बुडल्या. आमची कूड तुजें मंदीर म्हूण विसरल्या. बोगोसी आमची पातकां. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. 11वें स्थान जेजू कुर्सार किडायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. लावरा, खंय गो एकटेंचशें? दोतोरागेर गेलेले. तुजो घोव तुज्या बरोबर सदांच आसतालो मुगो. आयज खंय गेलो तर? घोव आपल्याक जाय पळय तें करता. ताका आतां हे बायलेची गरज ना. ताका दुसरी अकल मेवल्या न्हय, तो ताकाच घेवन भोंवता. आगो लावरा, कित्याक बेश्टेंच तूं ताका खुर्सार मारताय? ते चेडूं गोड्या ताचे कामा वयलें जाय. कित्याक तुज्या मनांत तूं दुबाव रिगोयता? हांवें म्हज्या कास दोळ्यांनी पळयला. तीं दोगांय एकामेकाक गोड धरून भोंवतात. लावरा, तूं एकटेंच खंय गेलेले? हांव तुका घरा लागीं सोदतां. आतां तुका म्हजो उगडास आयलो. आयज तुजी अकल तुका मेळोंक ना कितें? लावरा, हें तूं कितें उलयताय? हे एस्तेदार असलें उलोवप सारकें न्हय. तूं आवयपणाचे बेसार आसा. देखून हो आवयपणाचो बेस हांवें मारून उडयला. आतांच हांव हॉस्पिटलांत जावन अबॉर्शन करून आयल्या. सरकारूय तर दोगांच भुरग्यांक जल्माक हाडची म्हणटा. मागीर तिसरें कित्याक? आगो लावरा, तूं जाणाय तुवें केदें व्हडलें पाप आदारलें तें?
तुवें एका इनोसेंट भुरग्याचो जीव काडलो. हे सगळे हांवें फ्रेडीच्या रागान केलां. एक फावट साक्रामेंताची बायल गोरबेस जाली म्हणटोच दादल्यांक अकलो करच्यो सुचतात. लावरा हें तुवें बरें करूंक नाय. तुवें एका इनोसेंट भुरग्याक कुर्सार किडायलें. मोगळे जेजू, आमच्या काजारी जिवितांत दुबाव आनी प्रोस्ट येतात तेन्ना आमी एकामेकाक कुर्सार मारता, एकामेकाक रागाचे आनी विकोटायेचे किडे तोपता. ह्या आमच्या किड्यांक लागून आमच्या इनोसंट भुरग्यांक वेगवेगळे भाशेन कुर्सार किडायल्यात. आमचे मोदें फुटी पडून भुरग्यांक दुशीं केल्यात. ह्या आमी जायत्या दुबावाक लागून आनी एकामेकाक कुर्सार किडायत रावल्यात. हे आमच्या दुबावाचें पातोक रोडूंक आमकां कुर्बा दी. आमकां बोगोस सोमया. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. 12वें स्थान. जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. रोलांड, आमी जायते शिकले पूण बेकारपणान आमकां कोबार केले. आमकां खबर केले ते आमच्या समाजीक फुडाऱ्यांनी. इलेक्शनाच्या वेळार ताणें आमकां उजार केले. सोरो सिगरेटी दिवन आमकां खुशाल बरीत केले. हय, हें मात सारकें. देखूनच आयज आमी बरेच फुडें आसात. ही गुंगी वखदां आमकां वेगळेच खुशालपण दिता. पूण हांव जाल्यार म्हज्या जिविताचेर सारको विटेलां. ह्या संवसाराचो म्हाका वाज आयला. म्हज्या व्हंकलेन म्हाका सारको सोडून दिला आनी हांव सारको बेजुबार जाला. मागीर तुवें कितें येवजिलां? म्हजो जीव सोंपोवंक. ह्या संवसारांत रावन कसलोच फायदो ना. तरणाट्यानो, तुमी तुमच्या जिवितांतले खुरीस भारादीक जाल्यात म्हूण तुमचो प्राण सैतानाच्या ताब्यांत घालूंक सोदतात. तुमचें जिवीत लांबदीक आसा. असो गुंगी वखदां, सोरो, सिगरेटी पिवोन तुमी तुमचो प्राण काडटात. हो प्राचिताचो काळ, बोरवाशाचो काळ. सगळ्यो तुमच्यो दुखी, कोंती आनी प्रश्न जेजूच्या कश्टांनी हें करात. तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. मोगळा जेजू, तुजेर आयलोले कोश्ट तुवें बापाचे खोशे प्रमाणे स्विकारले. सगळ्या कोश्टांक तुवें मोगान आनी बोरवशान फुडें केलो. पूण आमचेर येतोले कोश्ट, पिडा आनी ओडचोण्यो सोंसूंक जायना जावन आमकां संवसार फुलयता ते वाटेन आमी गेल्या. गुंगी वखदां आनी आडयेचे उपाय वापरून आमच्या जिविताचो प्राण काडूंक आमी फाटीं रावली नात. आमच्या जिवीत दितोल्या रोसणाराचेर आमी आड पातोक केला. आमकां बोगोस सायबा. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. 13वें स्थान. जेजू कुर्सा वयलो देव वयतात आनी ताचे मायेच्या गोपान घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. पुलीस सायबा, म्हज्या पुताक कित्याक म्हूण तुमी बेडी घातल्या? हो तुजो पूत मोठ्या गुन्यांवाक सांपडला आनी ताची सुटका करूंक खंयच्याच आदवोगादा लागीं जावचें ना. पुता म्हज्या, कितें तुवें केलो? कसलो गुन्यांव म्हज्या पुताचो? ताणें एकाच दिसा 2 जाणांचो खून केला. माय, तुझ्या पुलिसाचे कांयच आयकोनाका. तो बेश्टोच म्हजे बोगलाटा घालता. अरे, तुजेर बोगलाट घालूंक आमी कितें बेकार पडल्यात रे? हवालदार, ताका वर आनी भणकणीत घाल. फुडलें हांव पळयतां. चल. वस्त रे, ह्या तुज्या पुताक देख दिवंक तूं खंयसर चुकली गे? ही चूक म्हजी म्हूण हांव सजमतां. गरीब आमची परिस्थिती. म्हजो घोव सोऱ्याच्या दुयेंसान हो संवसार सोडून गेलो. हे पुताचो सांबाळ करूंक आनी ताका बरें शिक्षण दिवंक म्हज्या सोयऱ्यांनी म्हाका क्वीट वावराक व्हेलें. म्हजे जोडीचो वतो पाटो हे म्हज्या पुताक हांव धाडटाली. म्हज्या कश्टांचें फळ ताणें
फॉल्गांक मोडलें देखून आयज हो ताचो बेस जालो. वस्तरी आतां आयक, तुजो पूत एके काजारी बायलेच्या मोगान आसलो. तिचे दुडू आनी भांगार घेवन तिका फटयली, तिका सारकीच लाचार केली. आनी जेन्ना ही खबर तिच्या घोवाक कळ्ळी तेन्ना तुज्या पुताक ताणें विचार केलो आनी ताणें तुज्या पुताक विचार केलो देखून तिणें दोगांयकूय ताणें जिवेची मारली. पुता म्हज्या, हें तुवें कितें केलें? समाजाक तुवें म्हाका गुन्यांवकारी केलें. म्हजो म्हूण आतां कोण आसा म्हाका? मोगाळे जेजू, आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्या आवय बापायक आमी एकसुरी सोडटा. आमच्या वायट कोडण्या उद्देशी आमच्या आवय बापायक आमी दुखयता. तांचे जोडीचे दुडू आमी फॉल्गांक मोडटा. तांचे आमकां कांयच पडलोलें ना. तांचे कोश्ट, आपुरबाय आनी बरेपण आमी विसरता. हे तरेन आमी सोऱ्याचे, पोजडपणाचे, मारामारीचे आनी खुणा चोरयाचे गुलाम जाल्यात. ही आमची पातकां आमी वळखून घेता. तुजे काकलुतीक उलो मारता. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडान निखिपितात. पोरनिपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सुडयलोय म्हूण सगलो संवसार. संगीता, तूं ह्या ऑफिसाचे हेड क्लर्क जाल्यार हांवें फायल मार्क केल्ली ती अजून कित्याक पुटअप जावंक ना? सर, हांवें ती फायल प्लेसाक पुटअप करूंक दिलेली पूण ताणें ती पेंडींग दवरल्या. जाल्यार हांव कितें करूं? तुमी ऑफिसांत फकत कुजनातल्यो खबरो करूंकच जाणा. ऑफिसाचें काम सोडून ऑफिसाच्यो गाडयो घेवन तुमकां शॉपिंगाक वचूंक जाय. ब्लेस खंय आसा? सर, तो भायर सरला. खंय गेला ती खबर ना. Excuse me, sir. Please put a remark on this file so I can forward this file to the head office. ब्लेस, तूं हेड क्लर्का सांगनासतना खंय गेलोलो? सर, हांव भितर स्टोरान गेलोलो. नवी स्टेशनरी आयल्या ती नोट करतालो. ओ एस सर, ताणें म्हाका सांगलेलें आपूण स्टोर रूमांत वयता म्हणून. सॉरी सर. ब्लेस, टेल मी वन थिंग. हेड क्लर्कान तुका न्यू कनेक्शनाची फायल दिलेली ती अजून कित्याक पुटअप करूंक ना? सर, 5 दीस जाले हांवें ती फायल पुटअप करून असिस्टंट इंजिनियराच्या टेबलार दवरलेली आसा. मागीर ती मूव कित्याक जायना? सर, आमच्या सेक्शनांतलो इंजिनियर ती फायल पास करूंक पार्टे कडल्यान 10,000 रुपया मागता आनी वेल्यान ती फायल हांवें पेंडींग दवरल्या म्हणून म्हजें नांव पिड्ड्यार कोत्ता. हेच्या पयलीं जायते जाणांन म्हाका फोंडान घालपाचो प्रयत्न केला पूण सोत कितें तें उपरांत उजवाडाक आयलां. मोगाळा जेजू, तुज्या काळा वयले धर्मशास्त्री तुजेर बोगलांटां घालून तुका ते पयलेच फोंडांत घालूंक सोदी. आमच्याय काळार अशें घडटा. आमच्या स्वार्थाक आनी मतलोकपणाक लागून स्वतान आनी प्रमाणीकपणान जियेतल्या भाव भयणाक आमी फोंडांत घालूंक फाटीं रावनात. सोत आसलें फोट सांगून बऱ्या मनशाक आमी गुन्यांवकार केला. हें आमचें पातक आमी वळखून घेता. तुजे काकुटीक उलो मारता. काकलूत आमची कर सायबा. काकलूट आमची कर. मोगाडा बापा, तुज्या पुताच्या कोश्टां, जिवितां, मरणां आनी पुनर्जीवनपणा उद्देशी तुवें मनशाकुडाक नव्या जिवितान भितर काडली. आज ताचे हे सोडवणेचे वाटे वयर आमी नियाळटना आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक तुवें आमकां हो बरो सोयेक दिलोय. खरेपणी ही मतलोकपणान आनी असोक्तायेन केलेलीं पातकां आमी ओळखून घेवंक तुवें आमकां उजवाड दिलोय म्हूण तुका आर्गां दिता. हे कुर्साचे वाटे वरवीं आमच्या घराब्यान बोव करून गोव बायले मदें खरी समजिकाय आसूंक, तशेंच आमच्या समुदायान इगोर्जेच्या जिवितान समाजान आमी तुज्या पुताचो रूपकार जावंक आयती कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.